कुंकळे पाजरकोंड चारामड्डी वाठारांत जावपी प्रस्तावित हावसिंग बोर्ड प्रकल्पाक कुंकळकारांनी खर विरोध केला। थळाव्या लोकांचे इच्छे आड सरकार हो प्रकल्प उबारपाक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी केला। हेच ते कुंकळे पाजरकोंड चारामड्डी वाठारांतले जमनीचेर हावसिंग बोर्ड प्रकल्प येवपाचो आसा। कांय वर्सां पयलीं ह्या प्रकल्पा खातीर थळाव्यांनी तशेंच आदलो शार उदरगत मंत्री जॉकी आलेमा हांणी खर विरोध केल्लो। उपरांत हो प्रकल्प उबारपाच्यो हालचाली बंद जाल्ले। आतां परतून प्रस्तावित हावसिंग बोर्ड प्रकल्प येवपाचो आशिल्ल्यान कुंकळकार बरेच चाळवल्यात। मंगळार त्या सुवातेर वचून तांच्यांनी शांतिकायेचें आंदोलन केलें। आमकां हो प्रकल्प नाकाच अशें म्हणीत तांच्यांनी प्रकल्पाक खर विरोध केलो। सरकारान हो प्रकल्प हाडलो जाल्यार वगीर रावचे नात अशी शिटकावणी कुंकळकारांनी दिल्या। आयकात तांचें म्हणणें। हावजिंग प्रोजेक्ट वो जेन्ना आमचो एक्स यूडी मिनिस्टर जोकी आलेमांव वो आमचे कुंकळकार लोकां सायडीन रावल्लो पयलीं आनी तेणें हो एक खंयची भारतीय एअरटेल म्हणून कितें प्रोजेक्ट येतालो तो बंद केल्लो लोकां नाक म्हूण आमगे गांवच्या लोकां नाक म्हूण। आतां सडनली हो वयर येयला लोकांक तरी कांय खबर ना पूण म्हाका जाल्यार खबर आसा 3 म्हयने पयलीं म्युन्सिपालिटी बी बोवाळ जालो तो। आतां म्हाका दिसता लोकल कौन्सिलरान बी हे लोकांक सांगपा जाय बाबा हिंग कितें ते हिंग एक वस्ती येता काय हिंग घाटेआण घालता ते। आज गोंयकारपण म्हणटा आनी उरली ना हिंगा गोंयकार तितूंक जालाय दिसता अशी एक ट्रेंड जायत येयला। आमगे कुंकळे म्हणल्यार कितें जॉग्राफिकल आमगे सिस्टम दुसरें आसा कुंकळे बांयचें उदक हें तें आनी इवन आज आमगे इंडस्ट्रीज पोल्युशनाचेर तेजेरूय आतां हेजेर उलयता हें जें दिश्टी पडटा तें हिंग जें तें हावसिंग प्रोजेक्ट येता हो कुंकळे सारके विलेजी न्हू। हिंगा आमगेले दुसरी भशेन सोशल सिस्टम आसा इकोसिस्टम दुसरी भशेन आसा आनी हो जरी प्रोजेक्ट जरी गव्हर्मेंटान चिंतला हाडून कुंकळकारांक अड्ड्यार घालपाचो जाल्यार कुंकळकारी सक्षम आसा की हें बंद करपाक। चारामड्डी जी जमीन आसा ही कांय वर्सां पयलीं हावसिंग बोर्डा खातीर ही एक्वायर बी जाल्ली तेन्नाचे आमचे आदले यूडी मिनिस्टर बाब जोकी आलेमांव हाणें हेका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतलें आनी आयज कालांतरान लकीली तेचो चलो आज आमच्या कुंकळ्याक MLA आसा आनी आमकां ठामपणे विश्वास आसा की यूडी आलेमांवाचो हेका विरोध आसतलो म्हणून। आयज जशे लोक जमल्या लोकांक कळ्ळा की हिंगा हावसिंग बोर्ड परत येवपाचो आसा म्हणून तेन्ना त्या वेळार लोकांनी हिंगा हावसिंग बोर्ड बंद केल्लो आनी सांगिल्लें की इन्स्टिट्यूशनल हब करचो म्हणून। सो आज एड्युकेशनल जर हब हिंगा करता जाल्यार तो कांय प्रमाणे लोकांक फायदो जातलो हें आयज लोकांक कळ्ळा। सो हेका लोकांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतला आनी आतां मिटींग जाला आनी आमचे जे ही पळय आतां पांजरकणी वेरोडा आनीक ही जी एरिया आसा ही सेपरेट रेव्हेन्यू विलेज आनी ही एक दवरपा खातीर आमचो तेंको पांजरकणकारांक सगळ्या सदांच आसतलो कळ्ळें न्हय। आनीक जर हावसिंग बोर्ड हिंगा येता जाल्यार आमी ठामपणे हेका विरोध करतले। तुम्ही दुसऱ्या भलत्याक जर हावसिंग दिताय जाल्यार जे लँड लुजर आसाय तांकांय हावसिंग जाय कित्याक दिवचे न्हू। म्हजे बोळसांतले तूं काडटा आनी कोणा दिता म्हजे बोळसांतले काडटा तूं म्हाका 12 रुपया दिता आनी तूं आज विकता 18,000 सरकार धंदो करूंक बसला हांगा। सरकाराचें काम धंदो करपाचें सरकाराचें काम न्याय दिवपाचें लोकांक हो न्याय मागता आमी काय ना। हावसिंग बोर्ड आयले जाल्यार सुप्रीम कोर्टाक वयतले तुमी अपील करतले आमकां कांय खबर ना खंयची हायकोर्टाच्यो खबरो सांगता आनी हायकोर्टान जर ऑर्डरी अश्यो घेतल्या त्यो लोकांक कळय नासतना घेतल्या त्यो आमकां चॅलेंज करपाक ओपन आसतलें। हें व्हडली प्रॉब्लेम ना हें कांय टेन्शन ना। हायकोर्टान ऑर्डर दिले आनी हायकोर्टान ऑर्डर दिली म्हणटा तें व्हडली लिगली म्हाका जाल्यार दिसना कितें प्रॉब्लेम आसतलें। त्यो ज्यो हायकोर्ट ऑर्डरी तुमी सांगताय तेजेर आमी स्टडी करून आमी कितें करतले पण हो लोकांचो डिमांड ही लोकांची चळवळ हांगा हायकोर्ट पडपाक शकना। 25,000 लोकांक कोणाक काडून दिले ते भशेन 1,01,000 पुर्ती दियाय तितले आमची मागणी नंबर 1 हांवें पयलीं सांगलां। गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळच्यान भीमा पाटील।